दीस शनिवार ऑक्टोबराची 5 तारीख 2024. पहिले वाचप. जोब प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 42 वाक्य 1-3, 5-6 आणि 12-17 पर्यंत. तेन्ना जोबान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें, तूं सगळं करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्ही म्हणून हांव जाणा. नेणारपणान दैवीक मांडावळ अस्पश्ट करता तो कोण हो? वय, म्हाका समजनान तसल्या वस्तू विशीं, म्हज्या गिन्याना भायर आसल्या वस्तू विशीं हांवें आयकल्लो. तुजे विशीं कानांनी आयकून मात्र हांव तुका वळखतालो. पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी तुका पळयलां देखून हांवें सांगिल्लें तें हांव पाटी काडटां आनी धुळींत आनी गोबरांत प्राचित करता. सर्वेस्परान जोबाच्या आदल्या दिसांचेर घाल्ले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशिर्वाद घाले. ताचे कडेन 14,000 बकरे, 6,000 करी, 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 गाडवां आसलीं. ताका 7 पूत आनी तेगी धुवो आसली. तांचे मदले पयलेक जेमिमा, दुसरेक केजिया आनी तिसरेक केरनापूक म्हूण नांव दिलें. सगळ्या देशांत जोबाच्या धुवा इतल्यो सुंदर स्त्रियो नातल्यो. आनी तांच्या बापायन आपल्या पुतांक दिल्ले प्रमाणे तांकांय दायजांत वांटो दिलो. हाचे उपरांत जोब 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें आपलीं भुरगीं आनी भुरग्यांचीं भुरगीं 4 पिळगे पर्यंत पळयलीं. उपरांत जोब मातोरो जावन भोव उतर प्रायर मेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 119, 67, 71, 75, 51, 125 आनी 130. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकरांचेर फांकय. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक तुज्या आजनांचेर हांव पातयेतां. म्हजेर कश्ट अनवरां आयल्यांत ते बऱ्याकच पडले, कित्याक तवळ तुजी नियमां हांव शिकलो. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. सर्वेस्परा, तुजी नियमां न्यायनितीची म्हणून आनी तुवें म्हजेर धाडलाय ते कश्ट दग्ध म्हाका फावो म्हूण हांव जाणा. त्याच तुजे हुकमेन सृश्टी सगळी बाळटा आनी सर्व रचना तुजी सेवा करतात. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. हांव जर तुजो साकर तर म्हाका समजणी दी. तेन्ना तुजी खुशी म्हाका कळीत जातली. तुज्या उतरांचें उगडापण मतीक उजवाड आनी साद्या काळजाच्यांक समजण दिता. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 10 वाक्य 17-24 पर्यंत. उपरांत धाडलेले ते 22 संतोषान पाटी आयले आनी म्हणाले, सोम्या, तुजें नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां खाल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगे लागलो, अंतराळांतावन जगलांनी बुडिल्ल्या बरी सैतान पडून आपटल्लो हांवें पळयलें. पळया, सरप, इंचू आनी दुश्मनांचे सगळे बोळस पांयांतळां मस्तूंक हांव तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधक करचें ना. तरी पूण देवसार तुमकां खाल जातात देखून तुमी संतोष पावनाकात. बगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्या थंय संतोषान भरून म्हणालो, बापा, सर्ग संवसाराच्या धन्या, जाणट्या आनी बुद्धवंतां थावन लिपोवन दवरल्ल्यो ह्यो संगती
ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घ दितां. वै बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केलां. पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेणा. बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेणा. उपरांत शिसातय परतून ताणें म्हळें, भागी दोळे तुमी देखतात तें देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, साबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले, तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्लें, तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्तेंत जेजू देवा बापाक अर्घां दिता. जेजू आपूण देव तरी देवा बापा सांगता सदांच एकवटांत आसतलो. तोय मागण्या मुखांत देवा बापा सांगता आपलो संबंद दवरतलो. देव ल्हानांक जायत्यो संगती उगडापें करता. ही ल्हान मनशां कोण? खालतेपणी देवाचे उतरा प्रमाणें जियोवची. आज आमी देवा मुखार आमची ल्हानविकाय दाखोवन देवाचे कुशेकाल जियेतांव तर आमचे जिणयेन जायतें बरेंपण जाता. जर हांव म्हजें म्हणल्या अहंकारान आसां तर देवाचें हाजरपण हांव देखूंक शकना. देवाक आमचें खालतें काळीज जाय. आमचें काळीज नितळ आसा तर थंयसर आमकां देवाचें येवजन कळीत करूंक जाता. मोरी माय देवाची आवय जावंक फावो जावंक कारण तिचें खालतेपण आनी नेणतेपण. आमी देवा मुखार खालती जावन जियेवया. देव आमकां आशिर्वादीत करतलो.